The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबीचे सर्व वीक्षकांकही नमस्कारू. सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिस मॉन्टेजन्स इंडियांतू आतो संचे सुत्तो चलतास. आमगेले आतां कोंकणी स्पेशल राउंड, आमगेल मातृभाषा कोंकणी स्पेशल राउंड चलतास. आमगेल आयचे एपिसोडांतू आमगेलोटो निर्णायक जावनू 3 जण निर्णायक आसती. अनिता प्रभुमाई आमगेलोटो निर्णायक जावन आसती. माई तुमकां मोगान स्वागत करतास. राघवेंद्र मल्लिमाम आमगेलोट आसती. मल्लिमाम मोगान स्वागत करतास तुमकां. महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम आसती. नायक माम मोगान स्वागत करतास तुमकां. तशीच आमगेले आदरणीय अतिथी जावन सुरेश बाळिगा माम आमगेलोट आसची. बाळमाम तुमकां मोगान स्वागत करतास. अद्भुत ऑर्केस्ट्रा आमगेलोट आसा. कीबोर्डारी आमकां साथ दिता आसची दीपक बेंगळुरू तुमकां मोगान स्वागत करतास. ताळ वाजोवच्याक आमगेलो टायलेंची रामनाथ किणी तुमकां मोगान स्वागत करतास. पखावा स्वाती जावन आमगेलो आसती ऋषिकेश शिंदे तुमकां मोगान स्वागत करतास. तबला आनी रिदम पॅडर आमकां साथ दिवच्याक आसती अभिजीत शेणै तुमकां मोगान स्वागत करतास. सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिस मॉन्टेजन्स इंडियांतू प्रथम स्पर्धी आमगेले एद्रा येता आसची जानवी एम कामत. जानवी कशें आसा? आवाराम आसा. खंयची पद प्रेझेंट करता आसाची? आजी हांव दोळे उद्दा हाडूत आसले पिया उपद सांगता आसा हे बरयले बाळममन. ओके, ऑल द बेस्ट. तुमगेल पद ऐकून खुशी जावं का आमकां. ऑल द व्हेरी बेस्ट. तो
पियाव कट्कोन अभ्यासस की वय करतवा प्रीती की पियाव म्हणा री वय होय बाळमामाला निಮಗೆ बाळमाम 100 रुपये जलल त्यातनं बरं येईल की पियावाक मला वय खंडित मस्त पुढे एक पेट 100 रुपये लास्ट एक 2-3 वर्ष पुढे त्यादन बरं येईल ಚಂದ ಕೊರ್ಮಳ ಭಾರಿ ಚಂಜಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು थँक्यू धन्यवाद बाळमाम अनित माय तुमका प्रीती की पियाव म्हणा री वय बा खंडित जानवेल परफॉर्मन्स बघ तुमगेल कमेंट्स जन मी भारी लायक कोर म्हणला आमची गेले नेसल पद बरोवन अशी म्हणू जात म्हणून कळ्ळें म्हाका हेंच फर्स्ट टायम त्या खातीर हांव बाळ मामाक भार येता कॉम्प्लिमेंट्स दिता आसा आनी कसा म्हळ्यार तुगेले वॉयसान लायक थ्रो आसा मा भारी लायक थ्रो आसा प्लस मंद्रारी तार सप्ताकारी भारी लायक वता आनी मॉड्युलेशन्स ऑफ द वॉयस पडते इतले लायक आस की कशी जाय तशी पळय घुंत तुगेलो वॉयस आनी त्या वॉयसान भितर एक तीव्रते आसा आनी एक नमुने दाटसाणी आसा तेजे एक पळय तूं न्ही ते एक म्हणटा पळय मदें ते दादलो मनशान म्हळ्यार एक म्हणटा पळय ते भारी लायक येयला थँक्यू तशी तुगेलो वॉयस वर्सटाईल म्हूण येत की म्हूण हांव लेखता भारी लायकच वॉयस कीप अप करता तुका लायक फ्युचर आसा चंद कोर म्हणला थँक्यू धन्यवाद अनित माय नायक माम तुमगेल कमेंट्स जानवी नमस्कार मॅम आता तुगेल पदाक तुगेल कमेंट सांग चंद कोण म्हणलं आणि नेक्स्ट ಗೊತ್ನಾ ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಡ್ಸ್ आणि ಸ್ವಲ್ಪ क्लॅरिटी जाव वर्ड्स अदरवाईज स्वर की तूं म्हणलें की पिचिंग म्हणटात ಸ್ವಲ್ಪ पदार्थ म्हणा खंयची स्वरा का कशी पंच करता पळय ते एक्झॅक्ट वचून पंच करचें आसा पळय दॅट वॉज एक्सलंट मस्त चंद जाला ते परफेक्ट म्हणात परफेक्ट म्हणा दी बेस्ट आणि आशा भोसलेले आर.डी. बर्मनाल दोगाल वॉयसय चंद करून कॅच करून परफेक्ट जावन म्हणा तूं बेस्ट 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 टुडे तुगेले हें संचे रावंड 5 रावंडा तूं कसं म्हणला त्या सकडाक तूं आजी मागशी घाला 5 रावंडा तूं कसं पुरा म्हणला 5 रावंडा तुवें चंद म्हणला जाल्यार त्या पुरा रावंडाक मागशी घाला तशी भारी चंद म्हणा तूं भावगीते रावंडा म्हणाल की याको काणे भावगीते रावंड आमी गेल रावंडा म्हणाल न्हय वय 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 तशी केलो पुरा एक्सलंट जावन आनी कसं म्हण म्हणारी आजी तुगेल स्पेशालिटी कसं म्हण म्हणारी तांतूल पुरा कॉम्प्लिकेटेड स्वर संयोजन कशें आसा त्या पुरा म्हूण दाखोवन आज म्हाका हेंवय म्हणू कळटा म्हूण तूं दाखयलास पळय इट इज वंडरफूल हेंवय म्हाका म्हणू कळटा म्हण केन्नाय आर्टिस्टान तशें आसल्यार मात्र तांणी ओपन आसता प्रती एक फॉर्म ऑफ म्युजिकात आज तुगेले दी बेस्ट परफॉर्मन्स म्हणारी दी बेस्ट परफॉर्मन्स ताका हांव कसं सांगता म्हण म्हणारी यू आर दी सेकंड फायनलिस्ट ऑफ दीस थँक्यू मॅम येता नवय येता 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 खंडीत येता वय खंडित येता चुकला रे चूक ना हां गुड देव बरें कर थँक्यू सो मच धन्यवाद नायक माम जानवी गोल्डन तिकेट मेळ्ळें कंग्रॅच्युलेशन्स ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच आमगेलोटू जान्हवी कामत अन्यासाची फर्स्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स सेकंड फायनलिस्ट म्हणून नायक मामान सांगितलं असं सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां थँक्यू सो मच आतां ह्या 4 सिजनांत इतले पुरे रावंड्सांत भाग घेवन आतां फायनलाक प्रवेश जालेलो आसा सो हांतू भितर भाग घेवन कशें दिसलें मस्त खुशी जाता हांव एक्सपेक्ट करनाशिल्लें स्टेजार मामस सांगतलो म्हणून म्हणजे लास्ट रावंड म्हगेले चिक्के चांग नाशिल्ले म्हण ह्या पटी बी तेची हँगओवरांची कशी लाव जाल्यार चेंज जाले ते मस्त खुशी जाता तशीच तुमगेले फॅमिली सपोर्टय लायक आसा तुमकां म्हणून सांगून तुमगेले अम्मा आयले सो ओट्टू मागीर तांगेले परफॉर्मन्सीस इतले पुरे पळोवन आनी तशीच फायनला प्रवेश जालेलो आसा तुमकां कशें दिसता मस्त खुशी जाता आणि मस्त प्रॅक्टीस करका हार्ड वर्क करका संगीत काय तितलें इजी नाही मस्त साधन करका आमकां व्हड सिंगर जावका म्हणून आस आसा पळय देवाल अनुग्रह बी जावका पळय कसा तशीच तुमगेले 5ची वेळ येयला आसा तुमकां कशें दिसता मस्त खुशी जाल्ले ती सांदिकून मस्त प्रतिभे आसा तिका आमी पळोवन येयली तिका तशेंच मुखार बी बरें हार्ड वर्क करून बरेंच फायनलांत विन जावन येवका म्हणून आमकां मस्त हें आसा पळय देवाल दयेन कसं जाता म्हणून ऑल दी बेस्ट जान्हवी मस्त खुशी जाला कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां ओपास आनी ऑल द बेस्ट फायनल ट्रॅक
आमगेल कोंकणी स्पेशल अंतू आता नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेले इधर येता संची शांतेरी शेणै. शांतेरी खंयची पद प्रेझेंट करता संचाची. हांव जय 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 हे वेंकटरमणा म्हणाल एक डिवोशनल सॉन्ग प्रेझेंट करतास. लायकोन भक्तीन प्रेझेंट करा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. वेंकटरमणा संकटहरणा हे श्रीनिवासा आ आ जय 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 हे वेंकटरमणा. जय 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 हे वेंकटरमणा. राग अंका संकटहरणा. राग अंका संकटहरणा. जय 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 हे वेंकटरमणा. जय 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 हे वेंकटरमणा. नाव तुगेले वेंकटनायकु. भक्तजनाक तू मोक्षदायकु. नाव तुगेले वेंकटनायकु. भक्तजनाक तू मोक्षदायकु. तू सर्वांगेलो जीवनदाता. तू सर्वांगेलो जीवनदाता. पालन करता तुझी विधाता. पालन करता तुझी विधाता. जय 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 हे वेंकटरमणा. जय 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 हे वेंकटरमणा. वेंकटेश्वरा भक्तवत्सला. भक्ति दे तू नित्य निर्मला. वेंकटेश्वरा भक्तवत्सला. भक्ति दे तू नित्य निर्मला. तिरुपति देवा गो श्रीनाथा. तिरुपति देवा गो श्रीनाथा. तिरुपति देवा देवा
जय हे वेङ्कटरमणा जय 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 हे वेङ्कटरमणा शरण तू गेले कौन की आईले अभय दीन तुवे आपणले शरण तू गेले कौन की आईले अभय दीन तुवे आपणले वेंकटपति तू देवा वेंकटपति तू देवा करताती अम्मी तू गेली सेवा करताती अम्मी तू गेली सेवा जय 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 हे वेंकटरमणा जय 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 हे वेंकटरमणा रागंका संकटहरणा रागंका संकटहरणा जय 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 हे वेंकटरमणा जय 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 हे जय 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 हे जय 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 हे वेंकटरमणा संकटहरणा थँक यू शांतेरी म्हाका मस्त खुश जालें आयकून तुमकां कशें फील जालें तुमगेले परफॉर्मन्स जजसांनी सांग मलिमा तुमकां कशें दिसलें शांतेरी परफॉर्मन्स ಶಾಂತರಿ ಗೊತ್ತಸ್ ದಿಸ್ತ ಲಾಯಕದಲ್ಲ म्हणून सांगता ती म्हणून सांगता जज्जशाला निमगे या म्हणून कसं करतास तू फर्स्ट इयर BCom विथ सी हा 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 पण हेंची एक ॲडवांटेज ह्या एक ह्या थीम हें केलेलें इता म्हळ्यार आमचे गेल्यान तूं तावळ सांगला म्हणके सुमार जणांना पदांनी बरयला ते तुमकां एडवांटेज इता म्हळ्यार लँग्वेज कशी येता मातृभाषा कळिवें आनी तूं मस्त मुग्ध जावन सांगला तें तेन्ना तूं डावटा ना भारी लायक सांगला कोण सांगिल्लें हें गोतस की पुत्तूर पांडुरंग नायक मामान पांडुरंग नायक भारी लायक सांगला शांती व्हेरी Thank नायस you. देव बरें करूं थँक्यू धन्यवाद मलिमाम नायक माम तुमकां कशें दिसलें शांतेरी परफॉर्मन्स तुका दिशिल्ली म्हणक्याची तू सांगला न्हू फस्टाची नवाय सांगला न्हय कसं म्हणे तू म्हाका खुशी जालें आयकून म्हाकाय खुशी जालें मस्त चेंज जाला गो म्हाका थँक्यू मस्त चेंज जाला एक कसं म्हणा स्वल्प टेम्पो चड जाला छान आशिल्लें तुमकां तेन्ना आयकपा केन्नाय पुरा जना कशी सांगता स्वल्प टेम्पो चड करता आशिल्लें स्वल्प टेम्पो उणी करता आशिल्लें म्हूण कसले सांगता सकळय चेंज जाला म्हणटाना म्हूण दिसू पुरो कसले हाका म्हूण म्हळ्यार तें साहित्य पळयतना जय 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 हे वेंकटरमणा न्हय देवा जयकार घालता आसा आमी एक कसं म्हूण म्हळ्यार एक भजनेक एक भक्तिगीतेक एक राग बसयतना ते राग कसं बसयला आनी ते साहित्य कसलें म्हळ्यार प्रश्न येताना एक राग पॅथो दिता पॅथो म्हळ्यार एक व्यथा दाखोवत तसले एक राग आतां शिवरंजनी व्यथा चड दाखोवत तसल्याकच यूज करतात जाल्यार हांगा जे जयकार घालचे पदाक ते राग यूज केला रॉंग वे खंडितय न्हय करेक्ट आसा तूं म्हणटना स्वल्प एक टेम्पो चड जाल्यार ते पॅथो एफेक्ट वता व्यर्थ एक जालें व्यथा म्हणल्यार एक फिलींग आसा पळय ते वता खंयचेय राग यूज करतना खंयचे लय हार म्हळ्यार ते साहित्य भाव सम करूं येता तुका एक हां ते समज येता आतां एक उदाहरण सांगता तुका
तू आने बनताने पद ऐकल्या की दानव कदळीय त्याचे हांतूच हेच रागारी वय त्या म्हणचे टेम्पो कितली फास्ट म्हणत तू इताक म्हणारी देवान येवचे देवान येताना म्हाका बेजार वय न्ही जाल्यार ते राग उता त्या कसले सिलेक्ट केला म्हूण म्हणारी त्या रागारी तुका आनंद व्यक्त करूं जाता म्हणले दाखोवचे खातीर केला तशीच हांगाय हें पदार्थ एक टेम्पो ಸ್ವಲ್ಪ चड जाल्यार हाजे एफेक्ट चड जाता आशिल्ले बट एज इट इज तूं म्हणलें भारी चंद जाला आमा देव बरें कर थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू शांतेरी ऑल द बेस्ट थँक्यू शांतेरी शणै आत्ता परफॉर्मन्स तुम्ही पळयला मेगलोटा तेवून रबील आसाची हांगेले एक्सपिरियन्स ह्या 4 सिजनान तूं भाग घेवन कशें आशिल्ला म्हूण निमगुया वॉयस ऑफ GSB 4 सिजन हें पुरे रावंड जावन तूं भाग घेवन आनी एक स्टेप फायनलाक सो हें फुल्ल एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो मस्त खुशी जाल्या आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळचे होड विशय हांवें यूथ ऑफ GSBक मस्त थँक्यू सांगच्या इश्ट पावता हें एक प्लॅटफॉर्म मेळचें आमकां कसं टॅलंट आसा तें शोकेस करूं हें एक स्टेज दिला आमकां मस्त थँक्यू आनी आतां कॉम्पिटिशनाक प्रिपरेशन करचें एकल्याक एक रीती आसता सो तुमी कशी प्रिपेर केलें ह्या पुऱ्या रावंड्साक प्रत्येक राऊंडाक खंयची टॉप थीम म्हणून सांगली कुडले सर्च करता आसली युट्यूबाक खंयचे पुरे आसा सॉंग म्हणून मेल तरी स्केल पुरे सूट जातवे म्हणून सांगून प्रॅक्टीस स्टार्ट करता आसली डेली तशी तुमगेलो अम्मा वया येयला सपोर्ट करच्याक तुमकां कशें दिसलें इतले दूर थंय पावल्यांची कॉम्पिटिशनान तूं आनी एक हेज फायनलाक म्हाका बारीक खूश जाता सर कसं जाल्यार म्हळ्यार म्हाका मस्त इंट्रस्ट म्हळ्यार संगीतान तुमी गेल्यार दूर शिकता सर तशीच असल पुरो एक स्टेज मेळटना आमी केन्ना यूज करता आमची गेलांक हें यूथ ऑफ GSB तांणी एक असल एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हाका मस्त थँक्स म्हणटा सर अशी दुवेक हांव केन्नाय सपोर्ट करता हांव जेव मेगेल बम्मून जेव आमगेर घरा सकट असल एक खंडी सपोर्ट करता जेणे फायनल ते वचून फिनाले ते एक लायक एक परफॉर्मन्स दिवो म्हूण एक हांव निमगून दिता सर मस्त धन्यवाद इतलो वेळ आमगेलो उलयले खातीर ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता सर रिजल्टा वेट करता सर आमी रिजल्टाक ऑल द बेस्ट इतलो वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू Century Voice of GSB Season 4 powered by Let's Montagens India अंतो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेले येता संची राजेश प्रभू कंची पद प्रेजेंट करता संची राम भक्ति धीरे रामनाथ ओके ऑल द वेरी बेस्ट लाइक कोण प्रेजेंट करा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावना राम नाम संजीवना रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश राग रे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राख रे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राख पावन राम नाम संजीवन
रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सद तैयारी अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सद तैयारी श्री हरिले चरणांतु धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतु धीरे मन हे त्रिपुरारी राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा अनितमय तुमगेल कमेंट्स. वॉयस भारी चंद लायक आसा एक वॉयसा भितर लाऊड वॉयस आनी रेंज लायक आसचे थ्रो आसचे आनी मॉड्युलेशन्स आसचे भारी उणे जाल्यार तुगेल ते वॉयसा भितर हे चारी भग हांव पळयले आजी तूं म्हणटाना आनी स्पश्ट ते उच्चारणा भितर भार लायक आसा. आतां खंयचे जो पळय स्वातंत्र्य संग्रामाचे आनी पद म्हणटा जाल्यार तुगेल तसो वॉयस आनी आसल्यार रस पडते बेस्ट जाता. इता म्हळ्यार एक नमनेचे जनाक वीर रस उत्पत्ती जाता आनी तितलेची मॉड्युलेशन्स आसा तुगेल वॉयसान तशी तुगेल वॉयस भारी लायक आसा रेंज तशीची मंद्रारी येता तारकारे वता श्रुतीर जेवो ताळेर जेवो म्हाका कसलेय वायट दिसनी बेस्टच वॉयस अशी प्रॅक्टीस करता राब लायक फ्युचर आसा तुका. थँक्यू. धन्यवाद अनितमय. नायक मॅम तुमगेल कमेंट्स. राजेश नमस्ते. बेस्ट भारी चंद जाला देवा थँक्यू. मस्त मस्त चंद जाला बरं येईल कोण गोतस की माधव कामत. हां आरबेट माधव कामत श्रीहरी म्हण येता अंकिता वय वय श्रीहरी म्हणून येईल पळय आनी शंकर शानबागान म्हणाले बालचंद्र प्रभू. बालचंद्र प्रभू करेक्ट वय बालचंद्र प्रभून आनी एक कसं म्हणारी ताणें इतली चंद ट्यून केला बालचंद्र प्रभून बालचंद्र आमी बालू म्हण म्हणचे मोगाना तशी अद्भुत जावन ट्यून केला आनी तागेले ध्वनी इतली चंद आसा वॉयस बालूले मस्त एक नमुन्याचे वेट आसा तागेले वॉयसात मस्त वेट आसा ताणें म्हणचे शैली की पुरा भारी चंद आसा आनी ते वॉयसा आशिल्ले वेट आसा पळय ते आजी तुगेले वॉयसारी तितले वेट आसा तितले वेट आसा आनी तूं तशी म्हणला तें म्हाका मस्त खोशी जालें. स्पश्ट आशिल्लें साहित्य स्पश्ट आशिल्लें गायन स्पश्ट आशिल्लें आनी स्वर करेक्ट जावन वचून मारता. हांव तुका लास्ट राउंडा सांगील की म्हणून स्वल्प आर्टिस्टांक गेले पुरा स्वर वचून ते स्वरार करेक्ट बसता पापी बसता म्हणून सांगला वय न्हय वय वय सांग हय स्वल्प गायकांक ते एका प्लस किशोर कुमार आसते म्हणली म्हणून जाल्यार स्वर वचून लागता ते आपापी लागता ताणें ट्राय करता म्हणा ते तुगेले वॉयसा एक प्लस ते तूं चंद कोरून आनी काही यूज करून घे मस्त तुका फ्युचर लायक आसा. देव बरें कर. थँक्यू. धन्यवाद नायक मॅम. मस्त लाईक कमेंट्स मिळला. ऑल द व्हेरी बेस्ट. GSB समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया ह्या कार्यक्रमांत तुम्ही आता राजेश प्रभू हेब्री हांगेला परफॉर्मन्स पळयला हांगेला एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला ह्या एक कार्यक्रमांत भाग घेवन म्हूण सांगून हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया. चार्री सीझन हांगा येवन पवलांची नेक्स्ट फायनल कशें फील जातस? मस्त खूश जातस आनी हांव लेखून नाशिल्लो हे एक अवकाश राखता आशिल्लो
केदन येता कॉम्पिटिशन तशें लास्ट टायम आनी म्हाका यूज करूंक जायना तशी ह्या टायमा आयलो म्हाका मस्त खूश जाता इतलो वर आयला म्हाका मस्त समाधान आसा खुशी आसा ते कॉम्पिटिशना मस्त राउंड्स आशिल्ला फिल्मी राउंड मागीर भजनेचे मस्त पुराय आशिल्ला प्रिपरेशन कशी जाता आशिल्ला म्हळ्यार एक राउंडा विंगड विंगड नमनेच प्रिपरेशन आसता ते कशें प्रिपेर करचे आशिल्ले घरान तूं प्रॅक्टीस करता आशिल्लो ते आयकून ओरिजिनलांनी आयकून फॉलो करता आशिल्लें आनी नायक मामान प्रति हंतान तूं आमकां सांगता गेलो ते पळोवन हांव घेवन प्रॅक्टीस करता आशिल्लो ओके सो आमी आतां रिजल्ट वेट करता आसाची फायनलाक तुमी मुखार वचचोची म्हूण सांगून आमी आश पावताची इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद आनी ऑल द बेस्ट सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस मॉन्टेजन्स इंडियान तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेले एद्रा येता संची अनघा योगेश कामत अनघा कशी आसा ती सौख्य खंयची पद प्रेझेंट करता सच्याजी बाळ मामान बरयलें पत्रड ಹುನು ಹುನು ಕಾಡಿ ವಾಡಿ ಪನ್ನಾರಿ ಥೆಂಬೊ ಥೆಂಬೊ ತೇಲ घालिता चेरी मोव मोवाळ जिप्पे दूधेरी इस्त देवो तो जीव पचडो हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी थेंबो थेंबो तेल घालिता चेरी मोव मोवाळ जिप्पे दूधेरी इस्त देवो तो जीव पत्रडो हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी थेंबो थेंबो तेल घालिता चेरी पान तांबे पेडवण मूगु तांदूळ मासलाचे गाण मिरसांग मीठ चढतो जी हिंगू सारोनू सारोनू उपेरी सिजोनू चंद चंद लोळो हस्त पोळोनू हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी थेंबो थेंबो तेल घालिता जेरी कसाती पातळी पोळी पण्णते घालू चरचरी भाजी पियावा घशिंतू पोनू तिंबूनू अम्माले हाताचे रुची अंबुणू नाटक कच्चे साठी लोकारी हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी थेंबो थेंबो तेल
घालिता जेरी मोव मोवाळ जिब दूधेरी इष्टने होतो जीव पचडो हुन हुन काडी वाडी पन्नारी थेंबो थेंबो तेल घालिता जेरी. धन्यवाद. अनघा तुम्ही सांगता ना पत्रोड आत्ता खाऊन सोडया म्हणून दिसतसील आमकां. बाळमाम तुमगेल फेवरेट म्हणून कळत आसत पत्रोड आमकां. खंयची संदर्भ एरिया बरयली तुम्ही? पतडा विषय घेवन एक पटी मस्त यू आजले त्या एक शमान करूक हांव एक पद बरयलेलें हेची ताजे विशय चर्चा नाका पुराणाल जिवता ताजे विशय चर्चा करूं नाका. मागीर एक म्हाका दिसता केलो पटी एकल्यान कंप्लेंट केला म्हाका एक पटी कसं म्हळ्यार हांव मिंचागी ನೀನು ಬರಲು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಲ್ ಪದ್ಯಾಕ ಹಿಂಗಾಚೆ ಪಣ್ಣ ಪೋಣು ಉನಾ ದಡಿತೆ ಅವ್ನು ಬರೀಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕ್ಕೂ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ म्हणून ते कंप्लेंट हांव पॉझिटिव्ह जावन घेतला ताणें म्हाका फोन करून सांगला आसून पण अशें सांगता आसा तुका म्हण ऑर्डना ते शिकलो जनाक तितलो लायक मस्त जेन्ना खूश जाता एक एकल्याक तांगेले फेवरेट ते पद्य आसल्यार ताका कसं की केली म्हूण तांकां आयकोवप येता पुरे हांव स्विकार करता आसा. थँक्यू. धन्यवाद बाळमाम. मलिमाम तुमगेल कमेंट्स? कंट्रोवर्शियल म्हणालो ताजे वेरी बरयलें म्हणालो. आतां आमगेले घरकडे कंट्रोवर्शियल जावचें आसा. ऑनेस्टली सांगता आज इथं हांव पत्रड केलेलो ना म्हाका दायना बट आतां खावचें सूर करता हांव. कित्याक म्हळ्यार तितलो लायक सांगला आनी बरयलो मनीस इतलो लायक कोण बरयला म्हणटा थोडे ट्राय करका न्हय. आमचे गेल्यान बरयला म्हळ्यार आमचे गेल्यान न खावका. एक विषय कसर म्हळ्यार एक पदाक बाळ मम्मा सांगले कोण की ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ओरिजिनल म्हणणं आहे. हांव बदल सांगता आनी हें एक आनी एक 4 पाटी आयकलां आस पळय. ओरिजिनल कसं ते थोडीशी आशा आस पळय त्या आयकताना पत्रड्याचें नांव उडगास येतालें खंडीत हें कित्याक म्हळ्यार तितलें फेमस जाता आनी खंय. कित्याक म्हळ्यार हें कोणाक खंय बेजार जायना कितले पाटी आयकलां रे. कित्याक म्हळ्यार खेळलेलो इतलो नोपरो पत्रडो तांकां म्हाका न्हय. आनी कसं म्हळ्यार आयकलेलो तितलो नोपरो हें तितलें लायक आनी आयच्या दिसाक अनघानं भारी लायक सादर केला म्हळ्यार ऑलमोस्ट मॅचिंग विथ दी ओरिजिनल म्हणून म्हळ्यार मेगेल लेखाक कित्याक म्हळ्यार पत्रड आनी कांय खाय न्ही खावचें सूर करता. व्हेरी नायस. धन्यवाद. धन्यवाद मलिमाम. जाल तितले वगी पत्रड आनंद घेवचे स्टार्ट करा. खंडित. नायक माम तुमगेल कमेंट्स? हें ट्यून एक अद्भुत ट्यून आहे. भारी चंद ट्यून आहे. हें ट्युनार कसं साहित्य बरयल्यार चंदायक येता. कित्याक म्हळ्यार ट्यून तितली चंदस ट्यून की रिदम की बॅकग्रावंड म्युजीक की कशी म्हळ्यार चंदायक येता. तेवय मन आदवन घेवन आमी आयकुका येता. हें साहित्याक तूं कशी म्हणला म्हळ्यार पळयतना म्हाका प्रामाणीक जावन दिशिल्लो हांव सांगता. तूं त्या ट्युनाक हें साहित्य म्हणला जाल्यार पत्रड्याचे हुन हुन काडी म्हळ्यार आस पळय त्या हुन काडका आशिल्ले. त्या साहित्य भाव आस पळय कॉमेडीचे ते येवका आशिल्ले. कसं म्हळ्यार एक पद म्हळ्यार एक स्टेटमेंट न्हय. एक पद म्हळ्यार एक साहित्य म्हळ्यार एक स्टेटमेंट न्हय. एक विचार पत्रड म्हळ्यार कसले त्या पत्रड्याचे टेस्ट कसले ते टेस्ट आयकतल्याक गायनांत दाखोवका आमी. गायनांत दिसुका आमी हुन हुन काडी हुन काडी इट्स ए स्टेटमेंट. हुन हुन तूं वॉयस त्या करतनाचें पळय हा हुन ते फील येवं. प्रती एक लायनातूय ते पंच दवरला बाळमामान. ते आमी रायटर्सान बरयले ते फील आमी सोदून काडूं ते आमी एक्सपोज करता गेले म्हण जाल्यार पद आनीकय चंद जाता. कसं म्हळ्यार ताका ड्रॅमटायझींग म्हणटात. आतां हांव पत्रडे ಬಗ್ಗೆ हांव एक्सप्लेन करता आसा. पत्रडो खायना नातील एक मनीस आसा बा लागीं बैसून आसता ताका पत्रड म्हणा जायना कळना हांवें ताका आश येवची म्हण हांव एक्सप्लेन करचें पळय. दॅट इज द ब्युटी ऑफ दॅट सॉंग. तेदनाचे चंद येवचे ते केले म्हण जाल्यार तूं आनीकय चंद करून सांगयेत हें पद. देव बरें करो मा. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू अनघा. ऑल द बेस्ट. हुन हुन पत्रड्याच्या एक उडगासू
हंगा आमगेला हें रावंडान तू करेलस अनगा योगेश कामत हांणी मेगेलोट आतां हांगासरची हांकां हें सगळेची चाररी सिजनान तू इतले पुराय रावंड्सान तू भाग घेतिलस हें सगळे सिजनान भाग घेवन कशें दिसलें म्हण हांगेला निमगुया सगळेची ह्या एक 4th सिजनान तू इतले पुराय रावंड्सान तू भाग घेतिलस कशें आशिल्लें एक्सपिरियन्स तुमगेलो लायक एक्सपिरियन्स आशिल्लें गंमत जाल्लें कसन की आमकां नवे नवेची पुरा शिकच्या मेळ्ळें नायक मामान मस्त पुरा सांगला तशें वचून मस्त ज्ञान मेळ्ळां आमकां तांगेल निमित्ती लायक जालें टोटली तशीची तुमगेला आन आनी अम्मा तुमकां सपोर्ट करचाक हांगा येयला आसाची तुमकां कशें दिसलें आनी हांगा ताय पळयलां ह्या स्टेज ते पळयलें आमकां भारी संतोश कितें म्हळ्यार तिणें आनी ती येवका आनी मुखार अशी म्हणटालो बुका म्हण एकाची तुमी कशें सांगताची तेंची म्हळ्यार सान दाखोवन तिगेले आशिल्ली म्हळ्यार हावी आशिल्ली जावन घेवन तिका संगीत तिका अभ्यास आशिल्लो तस जावन ताका सपोर्ट करया मध्य ताजे बग्गे कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय न्ही आतां चिकेची चेडूं चिके व्हड जाल्ली ती म्हणून ती चिके सपोर्ट करया त्या बग्गे चिकेची हायर लेवलार तिका चिके आसले तुमी JSB वॉयस ऑफ JSB एक स्कोप दिल्लो आसा ते आमी युटिलायज करून घेवया म्हळ्यार हिडन डायमंड्स आसात ते सोदून काडच्याक हें एक प्लॅटफॉर्म तुमी कोण दिल्ल्याक हांव मस्त धन्यवाद JSB वॉयस ऑफ JSB सांगता मस्त धन्यवाद इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर तुमगेलो सपोर्ट अशी आसो हांकां आनीकय ह्या फिल्डान तूं मुखार वचची म्हणून आमी आश पळोवताची तशी फायनलचा रिजल्ट्स आमी वेट करता आसाची तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता आमगेलो इतले वेळ उलयले खातीर मस्त धन्यवाद धन्यवाद आत्ता वेदिकेवेर स्वागत करूया गणेश प्रभू तुम्ही हाजी खंयची वेरायटी पद सांगता संची आवाजी हरिकेशव माधव गोविंद करिश्मा केणीला गायनारी आणि पयनूर रमेश पयान बरयला लिरिक्स ऑल द बेस्ट लायक कोण प्रेझेंट हरिकेशव माधव गोविंदा करुणामया नारायण बरी बुद्धी विचार मनांतु भरी वरदायका संकर्षण हरिकेशव माधव गोविंदा करुणामया नारायण काळाच प्रभाव सहन जायना हे मंगळदाता पालन करता तू जग सगळे आमगेलो तू त्राता प्राणाच सखा चिन्मय रूपा प्राणाच सखा चिन्मय रूपा दर्शन तुगेले देवा हरिकेशव माधव गोविंदा करुणामया नारायण सुस्वागत मनमोहना हा काळाच्या हा मायेच्या संसार कशी तारण करू
तुझे दैविना जन्म जन्माचे पाप सरे जन्म जन्माचे पाप सरे शरणायलो तुगने चरणारी हरि केशव माधव गोविंदा करुणामया नारायणा मंगलवाद्यै अलंकारुई फुल्लै तोरणई मंत्रमुग्ध वातावरणै फुल्लैता चंदाई आमचेरी कृपा करी भगवंता आमचेरी कृपा करी भगवंता संतोषान परमानंदा हरि केशव माधव गोविंदा करुणामया नारायणा बरी बुद्धि विचार मनांतु बरी वरदायका संकर्षणा हरि केशव माधव गोविंदा करुणामया नारायणा अनितमय तुमगेल कमेंट्स. लायक जाला म्हणलेलें जाल्यार अनेकांची चांग मोण येत अशी म्हणून म्हाका दिसता प्रॅक्टीस केल्यार बॅकग्रावंड म्युजीक इतली हेल्पफूल करता की आमकां ते आमी चुकल्यार तांणी आमकां सम करून व्हरून एक धडा पावयताची तशी हांगा बशिल्ले बॅकग्रावंड म्युजिशियन्स आसा पळय सुपर्ब म्हळ्यार सुपर्ब बसाची आज तुमी खंयी कडेन केल्या कडेन चुकल्यारी केल्यारी तांणी तुमकां हाडून पळय एंडींग जावता जाल्यार लायक करून तांणी तुमकां साथ दिले तशी तुमी आनीक चड प्रॅक्टीस कर न्हू म्हणल्यार लायक जाता तशिल्लें म्हणून हांव लेखतां शुअर वॉयस लायक कसं थँक्यू कसले भिवचे तशें कसलें ना मुखार सोनू लायक फ्युचर्स थँक्यू धन्यवाद मय. नायक माम तुमगेल कमेंट्स. गणेश हें बरें येयलें कोणें हें पयनूर रमेश पै. हां हांवें था सांगिल्लें म्हळ्यार मन मंदिर पुरा हिंदी वर्ड्स न्हू वय मन मंदिर जे अवकाश पुरा तसल कडेन पुरा तशी म्हणला तांणे रेकॉर्ड केलें तशी केला हांवें ना 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 समज मागीर कशें लायक तशें केलें हिंदी वर्ड्स जेत ते वय मंदिर मन वय न्हय वे वय पुरा कडेन मागीर लिरिक्स विसरले ಸ್ವಲ್ಪ वय लिरिक्स ಸ್ವಲ್ಪ विसरले हां वय ते तसल कडेन ಸ್ವಲ್ಪ गमन दिल्यार चांग इताक म्हळ्यार केन्नाय पक्का न्ही तसले डावट आसा म्हण जाल्यार स्क्रिप्ट याद दवरून घेवया हांव सुरवेक सांगला वय ते तुमकां तोंदर जावत नाका स्क्रिप्ट दवरून घेया ताजे खातीर स्क्रिप्ट स्टँड ताय दिला तुमकां दवरून घेवं येता आनी असले आमगेले भाशेरी एक भाशेर म्हणटा त्या भाशेचे चंदा येव का नवे अनेक भाशेचे एंट्री जावचे ना त्या करणी म्हण जाल्यार आनीकय चंद कोण म्हणू जाता देव बरें कर. थँक्यू. धन्यवाद नायक. गणेश प्रभू हांगेल परफॉर्मन्स तुमी आतां पळयला सर हांकां ह्या चारय सिजनान तूं भाग घेवन कशें दिसलां म्हण सांगून हांगे लागीं निमगुया सीजन 4 वॉयस ऑफ GSBच्या इतले पुरे राउंड्सान तुमी भाग घेतले सर आज ही लास्ट राउंड फायनला पुढे सो तुमगेलो एक्सपिरियन्स ओवरऑल ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवन कशें आशिल्लें. म्हाका भारी लायक आशिल्ला येता म्हळ्यार हांव फस्ट ऑडिशनाक रजिस्टर करनाशिल्ला आम्मानी मेल भाव आयले तशें हांव रजिस्टर केल्ला लास्ट मिनिटारी मागीर लायफांत हांव केन्नाय भजन म्हणी केन्नाय हें म्हणी सो म्हाका एक मस्त एक लर्निंग एक्सपिरियन्स आशिल्ला म्हगेले इनिशियल राउंड्स पुराय म्हगेले प्रकार लायक जाला आज म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ लिरिक्स विसरला ताजे निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ जाला जाल्यार ओवरऑल एक्सपिरियन्स म्हाका भार लायक जाला
एक्सपिरियन्स यूथ ऑफ GSBचे भार लायक आशिल्लें जजीस जाले भार लायक आशिल्लें कमेंट्स आमकां एक लर्निंगाची सो त्या लेखारी आय थिंक आय एम मोर रिचर म्हाका आनीकय आय एम मोर रिचर गोईंग आउट फ्रॉम दीस शो. प्रिपरेशन्स पुराय कशी आसता आशिल्लें आतां एक रावंडा प्रिपेर जावका म्हण जाल्यार तुमगे लायक प्रिपरेशन स्टायल कशी आसता आशिल्ली? मिगेल प्रिपरेशन म्हळ्यार हांव युट्यूबार पळोवन आयकून मनांतू थिंक करून हें तें पुराय आशिल्लें आनी मिगेल एक कसन म्हळ्यार आमी पद्य म्हणटान मिगेल एक कसं म्हळ्यार केन्नाय लिरिक्स पळोवचे गेल्यार म्हगेल कॉन्सन्ट्रेशन ಸ್ವಲ್ಪ चुकता सो हांव केन्नाय फोकस कसं म्हळ्यार बाय हार्ट मारू जज जाल्यार तितलें आनी इंजिनियरींग बॅकग्रावंड आसतना बाय हार्ट आमगेलें DNAंत आसता सो त्या लेखारी म्हाका तें एक एक्सपिरियन्स शिकूंक आनी पुराय म्हाका दिसलें तें एक लायक केलां हांवें वरलेल प्रयत्न पुराय केला. ओके सो तुमी फायनलाक मुखार वता की ना म्हण आमी वेट करया रिजल्टाक. तुमकां ऑल द बेस्ट म्हण सांगता सर आनी इतल्या पुरे रावंडचा भाग घेवन इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद सांगता. थँक्यू. हांगाक आयच एपिसोड आमी मुक्ताय करता संची आनीक एक एपिसोडा ओटो तुमगेले द्रायेत्तंचे आमी नमस्कारो.